वय मोगाच्या भावान भयणो, असलोच कसो एक प्रश्न जेजू आपल्याच्या शिसांक तो मांडटा. आनी शीस ताका दोन भशेचे जबाब दितात. पयलो म्हणल्यार लोक कितें म्हणटात ते. लोकांक फकत जेजू एक मनशाच्या रुपान ते जुआं बावतिस्ताच्या नांवान ओ खंयच्या एक प्रवादाच्या नांवान अशें तो जेजू म्हणटात. पूण जेन्ना जेजू शिसां लागीं विचारता, तुमी म्हाका कोण सदोतात, आनी तेन्ना पेद्रू सगळ्यांचे वटेन तो उलयता. तो म्हणटा, तूं जेजू जिव्या देवाचो पूत. आनी मोगाच्या भावान भयणो, आमकां जेजूय म्हणटा ताका आमी आयकलां की ताचेरूच पेद्रूचेरूच ती सभा बांदतलो म्हूण, पवित्र सभा बांदतलो म्हूण. मोगाच्या भावान भयणो, जेजूचे सीस जेजू बराबर भोंवन ते ताका वळखूंक तांकां आजून जेजू कोण तो खबर आसूंक ना. पूण तेन्ना आयज ते तांच्याच तोंडांतल्यान तें उतर भासता की जेजू जावन आसा, क्रिस्त खऱ्या जिवंत देवाचो पूत म्हूण तेंच्याच तोंडांतल्यान तें भायर सरता. पूण मोगाच्या भावान भयणो, आज जेजू तांकां आनीक एक आपली सायड दाखयता. आनी तो म्हणटा की आपणाक धरून व्हरतले, आपूण कोश्टवतलो मसाया असो म्हूण तो दाखयता. पूण हें मोगाच्या भावान भयणो शिसांच्या काळजांनी रिगोवंक चड कठीण लागता. आनी ताकाच लागून आमी म्हणटात, आमी पळयतात, पेद्रू जेजू कुशीक व्हरोन म्हणटा, ना सायबा तुका कशें जावचें ना. ताचे भितर तें घेवंक ताका तें बरें दिसना. आनी तो जेजूक म्हणटा, तुका हें कशें जावचें ना. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, कोट सयतना, चल फाटीं सयतना तूं म्हज्या ह्या कार्यांत एक आडकोड.